1 राजा चॅप्टर 6 मंदिर बांदपाची तयारी. इस्रायलाचे लोक इजिप्ताक थावन भायर आयले उपरांत 480 वर्साक सोलोमनान सर्वेस्पराचें मंदिर बांदपाक सुरवात केली. इस्रायलाचे राज करपाच्या 4थ्या वर्साक जीव म्हणलोल्या वर्साच्या 2ऱ्या म्हयन्यांत सोलोमन राजान सर्वेस्परा पासत बांदलोलें मंदिर 7 हात लांब, 20 हात रुंद आनी 25 हात उंच आसलें. मंदिराच्या गाभाऱ्या मुखावेलो माटो मंदिरा भाशेन 20 हात लांब आनी 10 हात रुंद आसलो. ताणें मंदिराचीं जनेलां फास्केचीं आनी जाळयेचीं केलीं. गाभाऱ्याक आनी पवित्र स्थानाक वेदो घालून आसलोल्या मंदिराच्या दुर्गाक तेंकून ताणें सोबार कूड बांदले. सकयली माळय 5 हात रुंद, मदली 6 हात रुंद आनी तिसरी 7 हात रुंद, कित्याक मंदिराची भायली वणत तांणी भितर घेतलोली. ह्या वरवीं ते कूड मंदिराच्या वणटीक तेंकून नासले. मंदिराचे फातर खणींत तयार करून हाडलोले. अशें बांदकाम चलतना हातोडेचो, पिकासाचो वा कसल्याय लोखणाच्या हातयारांचो आवाज आयकूंक येवंक जायनासलो. मदले माळयेर वचूंक मंदिराचे उजवे वाटेन दारवंटो आसलो. नागबंदी निसणी उदेशी मदले माळयेर वचूंक जातालें आनी मदले माळयेर थावन तिसरे माळयेर. मंदिराचें बांदकाम सोंपल्या उपरांत ताणें देवदाराच्यो पाटयो आनी फोर मारलो. मंदिराचे भोंवतणी भायले वाटेन ताणें कूड बांदले. ते 5 हात उंच आसले. ते कूड मंदिराक देवदार मोदेराच्या पाटयांनी जोडले. आनी सर्वेस्पराचें उतर सोलोमनाक आयलें. तूं म्हज्या नेमा प्रमाणें चलशी, म्हजे कायदे पाळची आनी विस्वाशीपणी म्हजे उपदेश सांबाळची जाल्यार तूं बांदताय त्या घरा विशीं दावीद तुज्या बापाय केल्ली बासावणी हांव शार्ती पावयतलों. इस्रायलाच्या पुतां धुवां मोदें हांव जियेतलों आनी म्हजे परजे इस्रायलाक परो घालचो ना. सोलोमनान मंदिर बांदपाचें काम सोंपयलें. भितरलें मोदेर काम, भोव पवित्र स्थान. मंदिराच्यो भितरल्यो वणटी देवदाराच्या फोळ्यांनी जमनीक लावन तें पाटोसा मेरयेन ताणें वणत लाकडान धांपली आनी जुनेपराच्या लाकडान मंदिराची जमीन न्हेसयली. मंदिराच्या भितरल्यान पाटले वणटीक लावन 20 हात मेजले. जमनी थावन पाटोसा मेरयेन हो जागो देवदाराच्या फोळ्यांनी बांदून काडलो आनी ही सुवात भोव पवित्र स्थान कशी राखून दवरली. भोव पवित्र स्थाना मुखार आसलेल्या मंदिराच्या वांट्याची लांबाय 40 हात आसली. मंदिराच्या भितर आसलेल्या देवदार लांकडाचेर दुदी आनी फुलां कांतयलोलीं. सगळ्या सुवातांचेर देवदार लांकूडूच दिश्टी पडटालें. एकूय फातर दिश्टी पडनासलो. सर्वेस्पराच्या कराराची आगपेट दवरूंक मंदिरा भितर ताणें भोव पवित्र स्थान तयार केलें. भोव पवित्र स्थान 20 हात लांब, 20 हात रुंद आनी 20 हात उंच आसलें आनी ताणें तें भितरल्यान अस्सल भांगाराचें नेटयलें. ताणें वेदी देवतार लांकडां नेटयली. ही वेदी भोव पवित्र स्थाना मुखार आसली आनी ती भांगारान नेटयलोली. ताणें सगळ्या मंदिराकूच भांगार घालें. आख्खें मंदिरूच भांगारान भरलें. व्हडल्या पाकोट्यांचे केरुबीम. भोव पवित्र स्थानांत जैतुनाचे लांकड्याचे 10 हात उंचायेचे 2 व्हडले केरुबीम ताणें उबारले. केरुबींचो दर एक पाकोटो 5 हात लांबायेचो आसलो. पाकोट्याच्या एका पोंता थावन दुसऱ्या पोंता पर्यंत 10 हातांची पयस आसली. दुसरो केरुबीम 10 हात लांबायेचो आसलो. दोनूय केरुबीम एकाच मेजपाचे आनी आकाराचे आसले. एका केरुबीनीची उंचाय 10 हात आसली, तशीच दुसऱ्याचीय आसली.
ताणें हे दोनूय केरुबीम मंदिराच्या पवित्र स्थानांत मदेकत दवरले. तांचे पाकोटे अशे तरेन सोडलोले की एकल्याचो एक पाकोटो एके वाटेन वोंवतीक तेंगतालो जाल्यार दुसऱ्याचो दुसरे वोंवतीक तेंगतालो आनी तांचे मदले वाटेन आसलेले पाकोटे एकामेकाक तेंगताले. आनी ताणें केरुबीम भांगारान नेटयले आनी ताणें सरभोंवती आसलेल्यो मंदिराच्यो वोंवती केरुबींच्या खाजूर झाडांच्या आनी फुलांच्या आकारान कांतयल्यो. ताणें मंदिराची जमीन भायल्यान आनी भितरल्यान भांगारान नेटयली. मंदिराचीं दारां आनी आंगण. भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक ताणें जैतुनाच्या लांकडाचीं दारां केलीं आनी दाराचे फासकेचो आकार 5 कोनशांचो आसलो आनी जैतुनाच्या लांकडाच्या दोनूय दारांचेर ताणें केरुबीम, खाजूर झाडां आनी फुलां कांतयलीं. तीं भांगारान नेटयलीं आनी केरुबींचेर तशेंच खाजूर झाडांचेर भांगार घालें. तशेंच पवित्र स्थानांत भितर सरूंक ताणें जैतून लांकडाचीं 4 कोनशांनी दारां केलीं. तशेंच 2 दारां जुनिपर लांकडाचीं आसलीं. दर एका दाराचीं दोनूय कवडां मोडूंक जातालीं. तांचेर ताणें केरुबीम, खाजूर माड आनी फुलां कांतयलीं आनी ह्या वस्तूंक एकसारकें भांगार काडलें. फातरांचे 3 थर आनी देवदार लांकडाचो एक थर धरून भितरल्या आंगणाची वणत बांदली. तारीख 4थ्या वर्साक जीव म्हयन्यांत सोलोमन सर्वेस्पराच्या मंदिराची बुन्याद घाल्ली. 11व्या वर्साक 8व्या म्हणगे बुल म्हयन्यांत बांदावळीच्या नकाशा आनी येवजणे प्रमाणें मंदीर बांदून तयार जालें. अशें मंदीर बांदपाक सोलोमनाक 7 वर्सां लागलीं. देवाचें उतोरें.